आयज आमी हांगा गिरदोली वाठारान जे पोकळ्यामार आमी गार्बेज ड्रायव म्हणजे कलेक्शन रस्त्या सायडीन जे गार्बेज उडयता ते आज आमी स्टार्ट केला। हांगचे गिरदोलचे सगळे यूथ एकठांय जावन आज जे आमी जो रस्तो स्टार्ट जाता ग्रावंडा कडल्यान आमी स्टार्ट केल्लें ते हांगा पोकळ्या पर्यंत आतां पावल्या आनी फुडें वतले। भरपूर गार्बेज आसा। इतली गार्बेज म्हाका दिसना ही एक दिसान जायची। हाज्या इतली घाण जे आमच्या गिरदोलीन हे खंयचे भायले लोक किंवा म्हाका खबर ना आनी खंयचे लोक येता म्हणून इतली गार्बेज उडयतात डेली। हांगचे लोकल जे हांगा रावतात जे हांगा गार्बेज उडयले थंय लागीं तांची घरां आसा तांकां भरपूर हांगा त्रास जाता। जे लोक येता वता खूब जाण आमकां फोन करून सांगता, खूब जाण मेळटगीर सांगता की कितें तुमच्या गांवांत ही अशी गार्बेज काय म्हणून। दोनी सायडी रस्त्याचे दोनी सायडी इतली गार्बेज आसा की ती एक्चुली बाकीच्यो ज्यो गव्हर्मेंट बॉडीज आसा ताणें एक्चुली ती निवळ करपाक आशिल्ल्यो। म्हाका खबर ना तांणी कित्याक निवळ केल्यो ना त्यो गव्हर्मेंट बॉडीज इन अ सेन्स। आतां समज पंचायत आसा पंचायतीन सुद्दां करपाक आशिल्लें, फक्त आमकां सांगल्यार पुरो आशिल्लें, आमी सुद्दां हेल्प करतले आशिल्ले। सो आमी गिरदोलचे भुरगे जे यूथ ते म्हजे म्हऱ्यान आयले आनी म्हाका म्हणपाक अशें अशें आसा आमी ती गार्बेज काडया। हांव तुमचे बरोबर एनी टायम आसा, तुमी फक्त म्हाका सांग केन्ना करपाचें तें, तुमकां कितें लागता कितें जाता तितलें आमी करया आनी हो सगळो वाठार आमी निवळ करून घेवया। हें सगळें निवळ करून घेवपाक जितले लेबर लागता किंवा ती व्हरपाक गाडी लागता आमकां हें करपाक आमचे गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हाणें आमकां भरपूर हेल्प केलो। हाणें आपली गाडी दिली जी पिकअप हांगा तुमकां दिसता, ज्यो गाडयो हांगा तुका दिसतात कचरो व्हरपा आयल्या त्यो सगळ्यो निलेश काब्रालान दिल्या। हे लेबर ताणें धाडल्या आनी बाकीचो सो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तोय ताकाय ताणें आमकां हेल्प केला। सो हांव काळजांतल्यान आमचे सगळे गिरदोली वाठारान जितले लोकांचे वतीन हांव निलेश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा।